कितें 15 दिसाच्या नोटिसेचेर तूं 3 फेज वायरींग कर म्हणटा, डिस्कनेक्शन 15 दिसांक येता. 15 दिसांक प्रास दिला तो 1 वर्साचो करचो. तूं करता वो करना दिलें सांग म्हाका, ताजेरूच आहा आमी. बावती मातशें हांव इतलेंच सांगता, आय विल स्टडी दीस इश्यू, व्हेरी सिरियस इश्यू. कोणाचें जर कनेक्शन, पूण त्याच बरोबर तेच जर फाल्यां सकाळीं लो वोल्टेज म्हणून कंप्लेन करपाक लागले जाल्यार वील टेक एक्शन. But Speaker, Goa is 31.41% more efficient than Arunachal Pradesh. Yet you spent 16 crores on Arunachal Pradesh. कोण आहा तुगेलो Arunachal Pradesh सोयरो? Why did you spend there? You should have used that 16 crores to put solar installation in Goa. Why didn't you do that? This is my question. And when will Goa make all government bodies become वयर सगळ्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर सोलर पावर केन्ना येतलो? विचारा सारको. म्हजो प्रश्न असो आहा की हे तूं एग्री जाता की तुवें 16 कोटी रुपया अननेसेसरी अरुणाचल प्रदेशाच्यान घेतले म्हणून? ते पयलीं सांग, आनी ते करचो ना म्हणून फुडें म्हाका एश्युरन्स दी. मी आजूच कॅबिनेट डिसिजन घेतलां जे तूं सोलर पावर घरांचेर घालपाक जाय म्हणून, आनी ती सगळी जी स्कीम आसा ती रिवायज केल्या, आनी ते रिवायज स्किमी प्रमाणे आमी जी नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाची ठरयला ती ह्या 8 दिसांत इम्प्लिमेंट जातली. आनी त्या नंतर म्हाका दिसता सोलर पावर प्रत्येक घरार आयले बरोबर ह्यो गोष्टी कमी जायत वतल्यो. सांगता अरुणाचल प्रदेश अप्रूव्ड ट्रेडर, आमचो न्हय तो CRC अप्रूव्ड ट्रेडर बाय पावर टू मेक ह्यूज RPO टार्गेट. आमकां तें करचें पडटा, ते सांगता आमकां आनी तें करचें पडटा. स्पीकर सर, इट इज अकॉर्डिंग टू द तुझे GRESC रूल्स प्रमाणे that much power we want to purchase the green power, आणि फॉर दिस इयर ओनली वी हॅव परचेस. आता हेन्स फोर्थ ती आम्ही परचेस करचे ना. इट इज स्वयंपूर्ण तू म्हणटा, तेकाच लागून स्वयंपूर्ण कसले जाले अरुणाचल प्रदेशात घेता जाल्यार? एकूच मिनिट स्पीकर सर, तेकाच लागून तो जे सांगता पळय आता स्वयंपूर्ण गोंय करपाक पावर जनरेट हांगा करपाक आमी नवीन पॉलिसी काढल्या. ऑलमोस्ट 60% जे आहा पळय न्हू आम्ही सबसिडी दिता, त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या घरारूय घालून घेवची, गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेरूय घालपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमी इवन दो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घालपाकूय बी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणी घालप आमी घालच्या पेक्षा, आनी तेणीच मेंटेन करप. एकदा ते आमी घातली जाल्यार मेंटेन जायना म्हणून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणीच घालप आनी ती मेंटेनूय तेणीच करप. इट वील टेक स्पीकर सर एका वर्सान जावचें ना, कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली सगळ्यो बिल्डिंगो कवर जावपाक.